बंद कोताय एक हाफ येऊन जाते बैरिकेडिंग बॅरिकेडिंग रेल्वे बॅरिकेडिंग घालून हें बंद कोताय हें बंद केलें जाल्यार आतां हिंगा वेलसांव लोक रावता सो वेलसांव लोक रावले म्हणटकीर येवादन आमची हिंगा इगोर्ज आहा पंचायत आहा मार्केट आहा हो लोक येवादन आतां म्हाका जायते जाणांनी फोन केला आनी म्हाका म्हणलें लागले आमकां लोकांक त्रास जाताले सो आमी काम बंद दवरलां हें घालपाचें आनी तांकां सांगलां हिंगा एक वेळ दवरे जशें वेलसांव दवरले ते भाशेन मनशां येवादन पास जावपाचें आप लोग एग्री हो गया ना एक वेळ रखने के लिए सो येणें आतां दित म्हणा हें जालें जाल्यार समज एक संबंद जालें आतां आमी कितें पळयता हांव डायरेक्ट इन एज अ सोशल वर्कर म्हाका लोकांचे फोन येताय ते येतकूच हांव मुखार सरतां आनी MLA सांगता कित्याक आय एम नॉट ए ऑथॉरिटी हिंगा लोक सांगताले हिंगा येताले पयले पंचायत म्हणटाले आमी हें करून दिसनाय गांवचे राखणदार वेलसांचे म्हणटाले आमी हिंग जीव दितले आनी कितें पूण आतां आज थिंग कोणूच दिश्ट पडना एज अ सोशल वर्कर म्हाका दिश्ट पडटा सो हांव येयलां आनी तांकां सांगलां की हें बंद करूं नाकाय आनी रोड दवरे जसो वेलसांव दवरला वेलसांव आमी तांकां रिक्वेस्ट केला थिंग वेलसांव रोड दवरला आतां हो लोक येवादन पास जाता सो आमकां हिंगा रोड जाय दुसरो आतां पावस जालो तेणी माती घायल्या थिंगा ते आतां आमी डिस्प्युटाचे वचनाय कोणा प्रॉपर्टी आनी कितें पूण इंडियान लोक वयता तो लोकांक कितें जातालें ते सगळें चिकोण जातालें आतां तेंय तेणी सांगलां की आमी ड्रेनेज दिताय एज अ सोशल वर्कर हांव म्हाका कितें जाता तें हांव MLA मुखार दाखयतां आनी मागीर MLA तांकां फोन करता आपयता आनी मागीर हांव मुखार स्वता ही सायट दाखोवपाक रेल्वे कोऑपरेट करपाक तयार रेल्वेचो तेगे ऑफिसर आहा हिंगा तो म्हाका सांगलां की हिंगा दवरता दुसऱ्यान ताणें सांगलां ड्रेनेज काम चालू केलां सो दे आर कॉपरेटींग बट कितें जाता आमची वेळ बरे भाशेन आसपा जाय सो तेन्ना सगळें जावपाक शकता कितले लोक उजार करता हे असे लोक आखो वेलसांवचो लोक कितलो लोक आहा हिंगा आखो दोन वाडे आहा हिंगा पिंडेर वाड आहा मागीर दांडो आहा ते सायडीन आखे मुखार लागता आतां आमी तुमकां मुखार दाखयतले हे हिंगा मेन कितें आहा हिंगा आतां लोक जाणटे सिनियर सिटीजन आहाय पळय थोडे लोक सो ते म्हणटा कितें आमकां इगोर्जे येवपा जाय मार्केटान येवपा कशें करून वयतले ते सोदून वयचे पडले तांकां कितले पयस वयचे पडले सो तुवें स्टेप्सूय घालपा लायल्या तांकां न्हू स्टेप्स घालपा येता ते सारको म्हळें तांकां मातशें सारको कोण ती म्हळें मागीर कितें आतां कितें आहा आतां हिंगा पयलें कितें जालां हिंगा तुमच्या मिडियामांतल्यान तुमी पळयलां तुमी दाखयलां की हिंगा बॉब मारताले डबल ट्रॅक नाका पंचायत म्हणटाली आमी स्टॉप ऑर्डर काडल्या पूण हे न्हू वाड कोण केस्तांव कोण कांय जायना म्हाका सोल्युशन जाय कितें तर मुगे एक्ट हांवें तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान देखून हांव उपकार मागता की ही मॅसेज वचपाक आनी रेल्वे कळपाक आमची डिफिकल्टी कितें आहाय आनी हे जे आमचे कोण राखणदार म्हणटाय तांकांय सांगता तुमी एक टेबलाचेर बसाय आनी लोकांक हेल्प करपाक चिंताय बेश्टे आमी जीव दितले आमी हें मातले आनी आतां कोण सांगत न्ही तांकां ते लोक तेंचे पयले गेल्ले ते राखुसें सांगाय आतां राखुसें ना म्हूण राखुसें सदां आसतलो जेवण म्हाका हेल्थ दिलां हांव आज पासून म्हाका जात पासून हांव वेलसांव म्हज्या गांवा पासून हांव लोकांक हेल्प करपाक तयार आसता इनके लिए बोल रहे हैं ये मेरा काम नहीं है वो मेनलैंड का काम है मैं उनको बोलता हूँ तो सर को कर देंगे ओपन कर ओपन देंगे कर देंगे और ये मिट्टी ड्रेनेज का कुछ है ड्रेनेज का अभी काम चालू हो रहा है कब खत्म होगा बारिश चालू हो गया ना अभी लोगों को तकलीफ हो जाएगा 5-6 दिन जल्दी कर